चिखली आमी चड इम्पॉर्टन्स दिलां वास्कोकारांक, कित्याक हांगा बरे क्रिकेटर जाता म्हणून तयार. 5 टर्फ विकेट आसा आनी 1 कॉन्क्रीट विकेट. सर आता सगळ्या कडेन तुमी सर दिसेन पिंक हें केलें ओपन केल्लें आसा वास्को खातीर विकेट आसा काय म्हणटा आसा. डेफिनेटली इट वील बी ओपन व्हेरी शॉर्टली कळ्ळें न्ही. आनी इट इज ओनली मॅटर ऑफ टायम. सर तुमी उल्लेख केलो की हांगा वास्कोच्यान जायते इन द पास्ट क्रिकेटर म्हणजे शायन जाल्ले आसा. सो एनी बेटर प्लॅन्स फॉर स्पेशली फॉर वास्को बिसायड्स द पीच म्हणजे तांकां ग्राउंड अवेलेबिलिटी जावं अशें ताजेर कितें आसा? आमी कोच ऑलरेडी अपॉयंट केल्लो आसा. प्लस आमी आमचे ते बरे सिनियर कोच आहा पळय तांकांय धाडटले हांकां गायडन्स करपाक. पूण ते मागीर बरे भशेन ते भुरगे क्रिकेट खेळूंक पावतले. तशें आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा. सर हाजे पयलीं आमी पळयलें की एमपीटी ग्राउंडाचेर एक विशय आयिल्लो की खंय तरी एमपीटी ग्राउंड कॅन बी डेव्हलप बाय जीसीए. ताजेर बी कितें जाल्लें आसा जावं उलोवणें बी चालू आसा? सर सध्या आमी काय अजून डिस्कशन जावना. मॅनेजिंग कमिटी कडेन डिस्कस करून मागीर परते येता तुमचे कडेन. सर गोंयांत सर इंटरनॅशनल ग्राउंडाची डिमांड लोकांचा तुमी टिचर कशें कितें चालू? अख्ख्या गोंयच्या जनतेक स्टेडियम जाय. म्हाका न्ही, इट इज अ नीड ऑफ द आवर. आनी ऑनरेबल सीएम आमकां कंप्लीट सपोर्ट करता आनी ताणें सांगलां आमकां प्रॉमीस केला आनी शॉर्टली ग्राउंड जावपाक जाय. गिव अस 5-6 मंथ्स. खंयी जावं, उत्तरेक नाल्यार दक्षिणेक जावं, पूण खंय जाता ते पूण स्टेडियम इज द नीड ऑफ द आवर. 15 वर्सां जाली अजून जायना ग्राउंड. प्रॉब्लेम कितें? टेक्निकली प्रॉब्लेम काय जागो ना? जागे आसा न्ही. आमचो बिचोली ग्राउंड आसा, आमचो स्वताचो आसा, धारगळूय आसा. पूण कितें थोडी परमिशनां उरल्या ती आमकां ऑनरेबल सीएमान फूल सपोर्ट दिता म्हणून सांगला आनी करून दिता म्हणून सांगला. ह्या 5 पिचां खातीर कितलो एक्सपेन्स जालो? म्हाका भरपूर खर्च केला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35 लॅक्स मोडल्या. प्लस आनीकूय त्या सायडीकूय आमी मोडल्या. ते खर्च केला आमी थंयही खर्च केला. फक्त वास्कोक आमी चड केलो आनी असले 5 पिची खंयच्याच हांगा ना गोंयांत. हांगाच दिला आमी इम्पॉर्टन्स चड. आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशन प्रेसिडेंट महेश सर, आमचे सेक्रेटरी तुलसीबाब, आमची एंटायर आमची जी मॅनेजमेंट कमिटी आसा, आमचो परेश फट्टे वायस प्रेसिडेंट, आमचो जॉयंट सेक्रेटरी अनंत बाब, आमचो ट्रेजरर बाब अब्दुल आनी खास करून आमचे वास्कोचे मेंबर महेश बेकी जे आमकां मुरगांवकारांक रिप्रेझेंट करता. यांच्यांनी आमी सगळ्यांनी मेळून आमचे क्लब सगळे वास्कोचे सगळे क्लब ज्यांचो एक स्वप्न आसलेलें की तेंच्या लागून कित्याक आमकां क्लबांक प्रॅक्टीस करपाक आनी खेळपाक ग्राउंड नासलो. पयलेच फावटीर तेंच्यांनी फर्स्ट थिंग तेंच्यांनी बरें काम केलें ते एसएसजी कडेन टायअप करून हो ग्राउंड घेतलो आनी आयज ती फॅसिलिटी आनीक एनहान्स केला आनी खंय तरी क्लबांकूच न्हू तर भुरग्यां खातीर सुद्धा एक बरी फॅसिलिटी हांगा तयार करून दिल्ली आसा. जशें आमचे प्रेसिडेंट सरान सांगलें की किमान 35 ते 40 लाख रुपया मोडून ही बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी अख्ख्या गोंयांत सगळ्यात बेस्ट फॅसिलिटी आहा ती वास्कोन दिल्ली आसा. आनी तुमकां तेंय सांगता की आमच्या सेंटराकूय पयलीं 3 विकेटी आहलेल्यो, आतां 7 केला. अशें सेंटराचे 7 विकेट्स खंयसरूच ना. तुमी खंयच्याय प्रिमियर ग्राउंडाचेर वचात, तुमी पर्वरीचो ग्राउंड पळयात, पेंजीम जिमखाना, नेपॅक्स, सांकळे आसूनी किंवा सांगे आसूनी, वन ऑफ द बेस्ट विकेट्स आमकां हांगा सेंटराक दिल्ले आसा. वन ऑफ द बेस्ट आउटफिल्ड्स मेंटेन करून दिल्ले आसा आनी क्रेडीट ऑल्सो गोज टू आवर क्युरेटर सूर्यकांत सर. So once again, I thank on behalf of all the clubs from Vasco. I thank Goa Cricket Association की आमकां ही त्यांनी बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी आज आमकां रेडी करून दिला. थँक्यू सो मच. आता आमचे पिचीस आहा पळय ते सगळे क्रेडीट जे वयता ते गोवा क्रिकेट असोसिएशनान. तेच आमचे क्युरेटर जे आमचे कोण जे आसा पळय तांकांच आमकां अपलिफ्ट करीत आसा. ते जेन्ना आमकां प्रमोट करता तेन्ना आमकां हांगासर कितें बरे भशेन डेलिव्हर करपाक मेळटा. ह्यो विकेट जे आमी केल्या पळय ते आमचे बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज महेश बेकीन आणि आमच्या एंटायर कमिटीन कितें सांगलें वास्कोकाराक कितें तरी दिवचे. वास्कोकारा खातीर तेंच्यांनी सेंटर विकेटी दिल्या आणि ह्यो प्रॅक्टीस विकेटी दिल्या आणि आमी आमचे जे खरे जे एफर्ट्स आसा पळय त्या पिचीचेर आमी घातलेले आसा. आणि हांव तुमकां सांगूं सोदता हे कितें सांगू सरान सांगला प्रमाणे गोंयच्यो कितें सामक्या ह्यो 5 विकेटी आहा ते कितें वन ऑफ द कितें सामके 5 म्हणजे बेस्ट विकेट्स आसा. फुडल्या वर्सा मेरेन ते रिकवरी जायत उरतली. आमचे 5 पिची आमी लास्ट 6 म्हयने जाले 5 पिची करता. आनी तेजर आमचो मेंबर आसलो महेश बेकी, तेच्या अंडर आमी ताका वॉच दवरून हे कर म्हटलेलें. बऱ्यापैकी तेणें पिची केल्ले आहा आनी मटेरियल पासून तेणें बरें वापरलेलें आसा आनी आमच्या वास्कोच्या भुरग्यां खातीर एक बरे फॅसिलिटीज तेणें तयार केल्ले आसा आनी एक कॉन्क्रीट विकेट आसा. जशें तुमी विचारलें पळय पिंक सेंटर आमचे पयले प्राधान्य वास्कोक आसलें पूण आमची पिची थोडे रेडी जावंक नासले त्या कारणान मातशें डिले जाला. शॉर्टली वी विल ओपनिंग द पिंक सेंटर आनी आमचे नॉर्मल सेंटर भुरग्यां खातीर आमी ओपन करतले व्हेरी शॉर्टली. तशेंच आमी जवळ जवळ 23 सेंटरां आतां गोंयांत ओपन केल्ले आहा. तेतूंतलें हें एक आमचें सेंटर. नेक्स्ट इयर आमी चड करून आमचे सेंटर टू सेंटर्स मॅचीस खेळटले सावथ झोन आनी सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. तेतूंतले मागीर बेस्ट टीम झोन आहा पळय ते फायनल खेळटले
आनी तेतूंतल्यान आमकां प्रोडक्ट जो मेळटा तेतून आमी अंडर 14 आनी अंडर 16 खूब भर दितले सिलेक्शन करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.